पणजी पुलिसांनी दोनापावला वायगिणी व्हॅली लागसार शिंदळकी रॅकेटात 3 चलयांक साल्वार केली। पुलिसांनी परवरी एका बंगल्यारूय धाड घाली। परवरी ज्या बंगल्यात ह्या चलयांक दवरिल्ली तो बंगलो पुलिसांनी सील केला। दुसरे वटेन वास्को पुलिसांनी सोमारा राती बोगमाळो शिंदळकी रॅकेटांतल्या एका नेपाळी चलयेक सोडयली। थंयच्या दलालाकूय धरला। पणजे पुलिसांनी दोनापावला लागसार वायगिणी व्हॅलीकडे शिंदळकी रॅकेटांतल्यान 3 चलयांक साल्वार केल्या। पुलिसांनी आयुष कुमार आणि संता बहादूर या दोग दलालांक धरल्या। कारवाय सोमारा राती जाली। साल्वार केल्ल्या तिनूय चलयांक सध्या मेर्शेच्या सुधार घरांत दवरल्या। आयुष कुमार आणि संता बहादुराक 4 दिसाचो पुलीस रिमांड दिला। वास्को पुलिसांनी शिंदळकी रॅकेटान एका 30 वर्साच्या नेपाळी चलयेक सोमारा राती साल्वार केली। पुलिसांनी सापळो लावन बोगमाळो बीच शॅक क्लबान धाड घालून ते नेपाळी चलयेक सोडयली। गुलशन खान म्हणटा ते दलाल बायलेक पुलिसांनी अटक केल्या। Actually, we had an information that this lady was using mobile and running her operations. So we did set a trap with hoping we would get more girls, but yesterday we managed to get rescue just one Nepali girl, and this the pimp was Gulshan Khan, and we have managed to rescue only one Nepali girl yesterday. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि दिशांत परब। कुजिरा बांबोळी स्कूल कॉम्प्लेक्सात जून म्हळ्यार उदकाची पुरवण जातली। स्कूल कॉम्प्लेक्साक हायवेचेर वचपाक रिंग रोड सुद्धा जून म्हळ्यार जातलो। रिंग रोडा खातीर BSNLान आपलो जागो मेकळो केला। मुष्टी फंड जूनान शिफ्ट जाता। पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान हें सांगलें। आयज आमी आमचो इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स कुजिरा जो आयला ताजे संबंधी आज सगळे डिपार्टमेंटाची सगळे कन्सर्न्ड स्कूल रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले तांची सगळ्यांची एक जॉयंट मिटींग घेतिल्ली। लास्ट इयर आमची 2 स्कुलां गेली। सो जे काही समस्या निर्माण जाल्यो आयल्यो ताजेर आमी मात केली। ह्या वर्सा आमी इन एडवान्स म्हणजे जे आतां आनीक 3 स्कुलां वतली आनी 5 स्कुलां जातली थंय म्हणजे जवळ जवळ 6 ते 7 हजार भुरगे थंय वतले। तांकां लागून कितें समस्या येवपाक शकता, कितें करपाक जाय, थंय ट्रॅफिक सर्क्युलेशन कशें आसतलें, सो हाजेर सगळे एक विचार विनिमय करपाक आयची बैठक आपयल्ली ऑनरेबल CMान। हांवें पुढाकार घेतिल्लो ही बैठक करपाक, कित्याक पणजेची सगळी शाळा आसा। आयज जी डिस्कशन जालें व्हेरी फ्रुटफूल डिस्कशन। बेजीक प्रॉब्लम्स म्हणजे आमचो रस्तो आसत नाल्यार पावर कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाजेर कशें एनहान्समेंट करप, कितें करप हाजो एक प्लॅन करून आमी आज ठरयलां। सर्टन डेट्स आर ऑल्सो प्रपोज्ड। सो डेफिनेटली आतां आमी रोखडेच हांवूय फॉलोअप करतलो ताजेर। एक्झिटाचेर प्रॉब्लेम न्ही, ताका लागून आज BSNLाचे ऑफिशियल्स हांगा आशिल्ले आनी तो रिंग रोड करपाक एंट्री एक्झिट तो सगळो करपाचो आमी ठरयलां। ओके, सो ताका लागून आमची आयज भासाभास जाली। रिंग रोड जातलो ते। हय, आनी तो सबवे आयल्या ना पळय न्हू GMC खातीर म्हणून केल्लो तो युटिलायज ते करपाक शकना। न्ही, फूल ट्रॅफिक सर्क्युलेशन प्लॅन आज प्रेझेंट जाल्लो मिटिंगेक। आमचे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आशिल्ल्यो। आतां ते प्लॅनार जाल्यार तुका एक्सप्लेन करपाक शकतलो आशिल्लो, शब्दांनी हांव एक्सप्लेन करपाक शकना, पूण वी हॅव वर्कड आउट अ डिटेल प्लॅन, ट्रॅफिक सर्क्युलेशन प्लॅन, ज्या प्रमाणे खंयच्यान बसी येतल्यो, कश्यो वतल्यो, सबवे कसो यूज जातलो, हो सगळो प्लॅन केला। ते खंय ट्रॅफिक सर्कलां येतलीं हाजो त्यांनी सगळो स्टडी करून प्लॅन केला आनी तो रोखडोच इम्प्लिमेंटूय करतले। म्हाका दिसता मुष्टी फंड आतां जुनाक शिफ्ट जाता, ताज्या नंतर रोखडेच रेड रोजरी शिफ्ट जाता। धेंपेचें सेकंड सेक्शन जें आशिल्लें उरिल्लें तें ह्या जुनाक शिफ्ट जाता आनी इमिजिएटली आफ्टर दॅट अंजुमन नूरुल वतलें। जून पर्यंत आमी लायन ओडून तांकां सगळ्यांक स्कुलांक रिलीफ दितले। पणजी महापालिकेन वाडयल्ल्या पे पार्किंग रेटीचो बोवाळ जातकच नव्यो रेटी फाटीं घेतल्यो। आतां पयलीं BJPच्या महापौरान थारायिल्ले तेच दर लागू जातले। 2 व्हिलरांक पयल्या 4 वरांक 10 रुपया वेल्यान 4 रुपया, 4 व्हिलरांक 20 रुपया वेल्यान 10 रुपया, उपरांत 12 वरां मेरेन आनी दर वराक आनीक फी। महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन हे मिडियाक सांगलें। नवे दर 1 मार्चान लागू। That certain opposition corporators were instigating the people of Panjim. Therefore, I thought it fit to announce to my media friends that the rates which were finalized during our ex-CCBM Mr. Shubham Chodankar, the same rates I have decided after talking to my colleagues will stick to the same rates, and I hope that with these old rates the city will be decongested. We are going to give
to a company by name Straight Deal Services. It's a Margao based agency for 63 lakhs. I just want to tell you, during my tenure, the highest bid was 96 lakhs 66,066 rupees. घेऊया एक विराम.